नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 20 कोटी रुपया मोडून सांग्यार उबारतले हस्तकला गांव, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन। उटंगराच्या पावसान व्हांवून गेलो वांते संतरीचो रस्तो। थळाव्यांनी फुडाकार घेवन हातीन घेतला दुरुस्तीचें काम। बाणावलेच्या सेंट जॉन द बाप्टिस्ट इगर्जे लागसर रस्त्यार सातलात कोयराच्यो राशी। कोयर काडपाची थळाव्यांची मागणी। आणि कुडचड्या वयल्या बागादारांतल्या सुलभ शौचालयाची जाल्या अवतिकाय। टायल्स फुटल्यात, स्लॅबूय लागला कोसळपाक। आणि आता खबरो विस्तारात। सांग्यार 16,000 चौकण मीटर जागेचेर 20 कोटी रुपया खर्च करून हस्तकला गांवची उबारणी करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। तशेंच हस्तकला कारागीर म्हणून नोंदणी केली जाल्यार उद्देगा खातीर सुलभ कर्ज मेळटलो अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां। आमी आमचे दोनूय कडले हँडलूम कोरगांव आनी सांगे आसा तो आमी दोनूय हँडलूम रिवायव करपाचे आसा। आमी खूब मोठ्या प्रमाणात जर प्रायवेट सेक्टरात इन्व्हेस्टमेंट जर हांगा येता आसत जाल्यार त्या निमित्तान ती प्रायवेट सेक्टरात इन्व्हेस्टमेंट घेवन तुमकां काम मेळोवन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। बट ताच्या बरोबर तुमी सगळ्यांनी काम करपाची तयारी दवरपाक जाय। सांगे हांगासर आमी हँडीक्राफ्ट विलेज एका 16,000 स्क्वेअर मीटर जागो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक ऑलरेडी दिला। आमी हँडीक्राफ्ट विलेज थंयसर आमकां 10 crores ऑफ रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सँक्शन जाल्या। उरलेले 10 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लायता आनी 20 crores ऑफ रुपीज घालून हँडीक्राफ्ट विलेज म्हणजे ट्रेनिंग दिवप, थंयसर बरो शोरूम घालप, ट्रेनिंग सेंटर हे सगळें आमी सांग्यार हांगा डेव्हलप करता। बट वेगवेगळ्या गांवांनी सुद्दां अशा पद्दतीचो कॉयर आणि हँडीक्राफ्ट या दोनूय मार्फत वेगवेगळे हँडीक्राफ्ट जर तुम्ही तयार केले आसत जाल्यार ताका मार्केट लिंक दिवपाचें काम आमचे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट करतले। हँडीक्राफ्ट आर्टिजन्स जे आसा तेंच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हँडीक्राफ्ट आर्टिजन डिपार्टमेंट आसा तांच्याय बरोबर तुम्ही हँडीक्राफ्ट आर्टिजन म्हणून रजिस्टर्ड करून घेयात। तुमकां ते कार्ड मेळटा, त्या कार्डाच्या अंतर्गत तुमकां जर लोन जाय आसत जाल्यार ते लोन मुद्रा लोनूय मेळटा आनी हँडीक्राफ्ट तुमी हँडीक्राफ्ट करपी म्हणूनय तुमकां लोन ह्या ताच्या मार्फत मेळपाक शकता। बट आर्टिजन हे लोन मेळपा खातीरय बी तुमकां इजिली ते अवेलेबल जावपाक शकता। अशा पद्दतीत गोंय सरकार आणि केंद्र सरकार सगळे वटेंतल्यान स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करपाचो आमचो प्रयत्न जो आसा हो पुराय आमी तयार करपा खातीर घेतला। हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर खास करून म्हणजे नाबार्ड आणि हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आणि हँडीक्राफ्ट मंत्री बाब रवी नाईक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। पयलेच फावटी हँडीक्राफ्टाक रिवायव करपाचें काम गोंय सरकारान सुरवात केला। ताका तेको आमच्या प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनांनी आमकां तेको दिला आणि नाबार्डात आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिला। बट तुम्ही जर सगळें काम आणि जर मन लावून काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता नक्कीच आमकां अशा पद्दतीत खूब मोठ्या प्रमाणात हँडीक्राफ्ट आर्टिजन ह्या हातूंतल्यान फुडें वचपा खातीर आमकां मदत जातली। उटंगराच्या पावसाक लागून वांते आणि नाणूस ह्या 70 तालुक्यांतल्या वाठारांतले रस्ते व्हांवून गेला। सगळ्या रस्त्यांचेर उदक साचिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली। तशेंच लोकांच्या घरांनी लेगीत उदक घुसलें आणि तांच्या सामानाचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। देखून थळाव्यांनी फुडाकार घेवन आतां पुलाची दुरुस्ती करपाक सुरवात केलेली आसा। गोंय नितळ करपा खातीर गोंयकारांचे साबार प्रयत्न तशेंच प्रकल्प चालू आसात, पूण बाणावली सारक्या वाठारांत ह्या प्रयत्नाक उणो प्रतिसाद मेळिल्ल्याचें दिश्टी पडटा।
बाणवलेच्या सेंट जॉर्ज द बाप्टिस्ट इगर्जे लागसर बंद रस्त्यार कोयराच्यो राशी वाडत आसा आनी हाचेर कोणाचेच नियंत्रण लेगीत ना. ह्या कोयराच्या राशींचेर बेगिनाच्या बेगीन नियंत्रण हाडपाची जापसालदारकी सगळ्या नागरिकांची आसा. कुडचडेच्या बागायदारांतलो सुलभ शौचालयाची परिस्थिती बिकट आसा. स्लॅबाचे कुडके पडपाक लागल्यात तशेंच जमनीचेर घातिल्ले टायल्स फुटल्यात. ह्या संबंधीत अधिकाऱ्याकडे निवेदन पत्र दिल्लेले आसा अशें बागायतीच्या कामगारांनी सांगले. पूण अधिकाऱ्यांनी ह्या गजालीचेर पुराय दुर्लक्ष केल्लो असो आरोप कामगारांनी केला. देखून सुलभ शौचालयाची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी यार्डांतल्या काम करप्यांनी केलेली आसा. ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिराचो वर्धापन दिन जालो. वर्ष पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिराचो 52वो हो वर्धापन दिन आशिल्लो. दर वर्सा प्रमाण देवीची पुजा जाता, देवाचो कौल जाता. देवाची पुजा जाल्या उपरांत महाप्रसाद जाता. वर्धापन दिनाच्या निमतान ताळगांवचे लोक देवाचो आशिर्वाद घेवपाक आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिरांत येतात. सांजेच्या सुमार 5 वरांचेर देवळांतल्यान देवाची पालखी काडटा. देवाची पालखी दुर्गावाडीच्यान पोसरेभाट, पोसरेभाटांतल्यान बरभाट, बरभाटांतल्यान व्हडले भाट आनी व्हडले भाटांतल्यान परतून दुर्गावाडी देवळांत पावता. पालखी देवळांत पावता म्हणसर रातची 11 जाता. अशा तरेन ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिराचो वार्षिक वर्धापन दिन सुवाळो संपन्न जाता. फाटले 3 दीस जाले गांवगिऱ्या वाठारांत उटंगराचो पावस पडटा. ह्या पावसान लोकांच्या जिविताचेर हावळ येयला. कांय वाठारांत पावसान सांकळ लेगीत व्हांवून गेलेलो आसा, जाल्यार कांय लोकांच्या घरांनी उदक भरलें. लोकांक घरांतल्यान भायर सरपाक लेगीत मेळना. गडगडाट सयत पावसान हुंवार काडला. रस्त्यार तशेंच न्हंय भरून व्हांवतात अशें सद्या दिश्टी पडटा. रायबंद्रा हांगासर संत निरंकारी मंडळा वतीन ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजीत केल्ले. संत निरंकारी मंडळ ही संस्था पुराय जगभरात ज्ञान आणि मानव एकतेचो प्रचार करता. त्याचबरोबर ही संस्था पुराय जगभरात साबार सामाजिक उपक्रम लेगीत राबयता. समाज कल्याणा वतीन नितळसाण मोहीम आणि ब्लड डोनेशन कॅम्प ह्या सारकिल्ले उपक्रम ही संस्था आयोजीत करता, जेणे करून समाजाक हाचो लाव मेळचो. एप्रिल आणि ऑक्टोबर अशे वर्सान 2 फावटी संत निरंकारी मंडळा वतीन ब्लड डोनेशनाचे शिबीर आयोजन जाता. ह्या शिबिराक कुमारदेवचो आमदार राजेश फळदेसाय आणि मुखेल सोयरा म्हणून उपस्थिती लायली. सुदीक्षा हरदेव सिंग जी महाराज कृपेन हो ब्लड डोनेशन कॅम्प जो आम्ही साजरो केलेला आणि तो ब्लड डोनेशन कॅम्प इतल्याच लागून साजरो केलेला. एक सद्गुरू बाबा हरदेवजी महाराजांनी एक आमकां संदेश दिल्लो, रक्त नालियों में नहीं बहेंगे, अगर रक्त बहना है तो हर एक मनुष्य के नाड़ी में बहेंगे. हो एक संदेश दिल्लो आणि एक जनसेवा आणि ही तो सद्गुरूची सेवा हो एक आमकां उद्देश दवरून घेवन आमी गोंयान वर्सांतल्यान 2दा ब्लड डोनेशन कॅम्प करतात गोंयचे निरंकारी मिशनाचे. संघाची आज गेल्ली 75 इयर्स जाली. निरंकारी मिशन तर 1929 रजिस्टर जाल्लें आनी जवळ जवळ 24 एप्रिल 1980 सावन ब्लड डोनेशन कॅम्प निरंकारी मिशन पुऱ्या विश्वाक हिंदुस्थानच्या भायर सुद्दां ब्लड डोनेशन कॅम्प हर वर्सा लागता आणि हजारोनी लाखोनी ब्लड गव्हर्मेंटाच्या हवाली केले जाता. आज आम्ही हे जे कार्य करता ते आम्ही फक्त सद्गुरू माता सुशील महाराजांच्या आदेशानुसार ऑल ओव्हर इंडिया करता आणि असे ब्लड अशी संपूर्ण हिंदुस्थानभर स्वच्छता अभियान करता. बाकी सगळे काय कार्य करता. दास मागतालो आदरणीय आमचे फड देसाईजी त्यांचे जे असो प्रोग्राम आसा ताचे जरूर सत्संगाची
शिवा कडेन कॉन्टॅक्ट करचो. जे लोक ग्रामपंचायतीचो कर भरिनात वा जांचो कर आडून उरला तांकां पंचायती कडल्यान खंयच्याच प्रकाराचो दाखलो दिवचे नात अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलां. गुदिन्हो हांणी सोमारा बोगमाळो पंचायतीक भेट दिवन बोगमाळो मैदानाची पळोवणी केली आनी पंचायतीच्या कारभाराचो नियाळ घेतलो. पंचायतीचो कारभार चलपाक जाय जाल्यार लोकांनी थारायल्लो कर भरचोच पडटलो अशें माविनान म्हटलां. This is the time to act. Even in the पंचायत हांव सांगता मुद्दम पब्लिकली सांगपाक सोदता लोक सादे टॅक्स भरपाक सोदना मागीर सर्टिफिकेट येता एनी सर्टिफिकेट तेंचे दवरपाचे पयले टॅक्स फारीक कर म्हणजे सगळे म्हणजे विदाउट एनी ड्यूज बींग पेड टू द लोकल सेल्फ बॉडीज हाव वील दे सर्वायव. पंचायत कशें चलतले सो तांकां एटलिस्ट ते ड्यूज तेणी फारीक करपाक जाय. रेंट बॅक म्हूण दिता वयल्यान एकटो शेकवालो आसा तो बोगमालो पंचायती बरयता फारीक करपाक आमकां नाका म्हूण कशें तुमी चार्ज करता म्हणजे सगळे फुकट. हांव ते तो तरी फारीक करना पब्लिकली सांगता तेजेर हांव कारवाय करतलो तेणें वयले कशें बांदला ते आनी हांव ताका पब्लिकली सांगपाक सोदता फॉल इन लायन पे युअर ड्यूज टू द पंचायत. डोंट डू दीस टायप ऑफ थिंग इन्स्टिगेट अदर्स आनी मागीर पंचायती ड्यूज फारीक करप ना. पंचायत चलतली कशी. So this should happen everywhere, not only in Bogmalo, all over Goa. I will make it mandatory for all the panchayats to collect the dues that are pending for long time without payment. Otherwise panchayats will not run. Government, how we can give them additional funds unless they do their job of collecting the money from which is due to them. So this should happen everywhere. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे नंदा तळयेची पळोवणी केली. ह्या पळोवणे वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल आनी हेर वांगडी मेळून पोलन तपासलो. तशेंच जाता तितले बेगीन ही तळी बांदपाक हातान घेवपाचो निर्णय आमदार रोहन खंवटे आनी मंत्री निलेश काब्रालान घेतला. ट्रेनीच्या प्रवाशांक एक बरी खबर आसा. प्रवाशांची अतिरिक्त धांवपळ पयस करपा खातीर मध्य रेल्वेच्या समन्वयान दिवाळीच्या दिसांनी खाशेली ट्रेन चलोवपाचें थारायलां. ठाणे पनवेल रोहा खेड चिपळूण संगमेश्वर रोड रत्नागिरी कणकवली सिंधुदुर्ग कुडा सावंतवाडी रोड थिवी करमळी मडगांव कारवार गोकर्ण रोड कुमटा मुर्डेश्वर भटकळ मुकविंका रोड बायंदूर कुंडापुरा उडपी मुलकी आणि सुरतकल अशा 24 स्टेशनांचेर ट्रेन थांबतली अशी माहिती मेळ्ळा. प्रवाशांनी ह्या सेवेचो अवश्य लाभ घेवचो. कोविड महामारीक लागून क्रिस्तांव भावांक फाटली 2 वर्सां जालीं मेनिनो जेजूचे नामनेचे फेस्त फार्मा मनोवपाक मेळूंक ना. पूण ह्या वर्सा सोमारा दिसा क्रिस्तांव भावांनी कोलव्या वाठारांत अवर लेडी ऑफ मेर्सेस इगर्जेत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान फार्मा फेस्त मनयलें. हे फेस्त सकाळच्या 5:30 वरांचेर सुरू जाता. दर वर्सा ऑक्टोबराच्या 2ऱ्या सोमाराक हे फेस्त मनयतात. मेनिनो जेजूचो आशिर्वाद घेवपाक हजारांनी भक्त थंय हाजीर रावतात. मांडवी सहकारी सोसायटी आमची सतावणूक करता. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचो आदेश आसून लेगीत सोसायटीचे आमचे बोटी वयले नुस्तें अनलोड करपाक दिना. फाटल्या 2 वर्सां जावन मांडवी सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षा कडल्यान ही सतावणूक चल्ल्या. सोसायटीचे छळणुकेक लागून एका ट्रॉलरांतले सुमार 1.5 टन नुस्तें कुसले.
आता करप तरी कितें असो प्रश्न ट्रॉलर धणी गौरीश साळगांवकर हांणी अविनाश शिंदे हाका पडला. फाटले 2 वर्सां म्हाका इतले सतायता की विसरूं नाका. आतां ह्या भुरग्यान हांगासर नवीन बोट घेतल्या. ह्या भुरग्याकूय म्हाका फाटले 1.5 वर्सां सतायता. आतां हांव हेका सपोर्ट करता म्हणून म्हाज्या बोटीचे तेंच्यांनी नुस्तें घेवपाक हांगासर बंद केलां. ना नुस्तें घेयना कंपनी ना खंयचो कांयच दिना. उदीक दिवपाक सुद्दां त्रास करता. तरी मागीर ते पुलीस कंप्लेंट केली म्हणून तांच्यानी उदीक बी सगळें सामको फेसिलिटी दिल्यो. पूण आतां कितें हेजेर इनडायरेक्टली भितून तांकां सगळ्यांक फिशींग कंपनी सांगलां कितें आमच्या बोटीचे खंयचेच नुस्तें घेवपाचें ना अनलोडिंग करपाचें ना. तेजें नुस्तें थंयच कुसो. ही कसली जातागिरी. खंयचो न्ही आमी सगळें कायदेशीर करता हांगासर. सगळें कायदेशीर सरकाराचे कायदेशीर लायसन्स सगळी लिगल टॅक्स भरता पयशे भरता. तरी आसतना आमची हेंची इतली सतावणूक फिशींग डिपार्टमेंट सोसायटीची. आनी हो जो चेअरमॅन आहा फाटलीं 10-15 वर्सां हांगासर रुलींग करून ह्या सगळ्यांक लोकांक सतायता. सगळ्या बोटकारांक सतायता. आनी होच कसो हांगासर डायरेक्टर हो चेअरमॅन जावन निवडून कळना कितें हेंचें चल्लां हांगासर तें. तांकां हांगा कसलो फायदो आहा. तुमचे पर्सनल तेंच्या वांगडा कितें आसा? पर्सनल कांयच ना. उलट हांवें जे 2 बोटीच्यो घेतल्या पळय उलट तेज्योच घेतल्या. त्यो बोटी घेवपाक सोडून घेवन पयशे बी सगळे घेतले. आनी पयशे घेतल्या नंतर आतां पळय इतली असली सतावणूक घ्या ही. तुम्ही जाप विचारलेले ताका हेच्या बद्दल विचारले कितें म्हणटा? आपण कितें करूं म्हणटा आपले म्हणटा एकट्याचें म्हणटा सगळे डायरेक्टरांचे डिसिजन खंय. म्हणजे कसले डायरेक्टर कितें डिसिजन काय बरोवन दिना काय करिना भितूनसून सगळ्यांक. आनी सगळे कितें सगळे लोक भियाता आसता ते मागीर त्रास करता म्हणून सगळ्यांक. ऑथॉरिटी कडेन बी गेल्ल्या त्या संदर्भात हायर ऑथॉरिटी मिनिस्टर लेवलाक सुद्दां वचून येयले. डायरेक्टराचे वचून येयलो. डायरेक्टरान खूब आमकां हेल्प केलो. फिशींग डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर तिणें सुद्दां आमकां खूब हेल्प केलो. मिनिस्टरान सुद्दां आमकां हेल्प केलो. पण ते म्हणटा सरळ आमकां मिनिस्टरूय लागना आनी म्हणटा आमकां डायरेक्टरूय लागना. आमी म्हणटा सोसायटी थंय कितें आसा पळयतले हे सगळें खाता गव्हर्मेंटाचे सबसिडी घेता गव्हर्मेंटाची. ही सोसायटी जी आहा ती फिशरी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा. ही लीज फारीक करता. तरी हेंची दादागिरी पळया. सगळें हाका फेसिलिटी गव्हर्मेंटाची जाय. तुम्ही दादागिरी आमकां. कुडचडे रेल्वे स्टेशना लागसर आयतारा राती इंटिमेशन ज्वेलरीचे दुकान फोडले. हे चोरये प्रकरणात सुमार 50,000 रुपयाची चोरी जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. सोमार सकाळी दुकान उगडच्या आदी ही चोरी जाल्ल्याचो अदमास दुकानदारान उक्तायलो. आमच्या मुखावयल्या दुकानाची फुल पदोरी ना जाली आनी शटर मातशें अर्दी ओपन करून भितर वचून आमची सगळी ज्वेलरी अर्दी सामान कॅश व्हेलें आनी ज्वेलरी सगळे आयटम सगळे व्हेले थोडे इमिटेशन ज्वेलरी पळोवन गेले. आतां पळोवन गेले आमी 8:30 आमकां कळ्ळें. आमी 8:30 ओपन करता तेन्ना आमकां 8:30 ओपन करता. जे प्रमाण वेगवेगळ्या ॲपा वयल्यान कपडे घरांतल्यो हेर वस्तू इतलेच न्हय जाल्यार भाजी आनी तयार जेवण लेगीत ऑनलायन ऑर्डर करपाक येता. त्याच प्रमाण आतां पेट्रोल आनी डिझल लेगीत ऑनलायन ऑर्डर करपाक मेळटले. फ्युअल बॉडी ह्या माध्यमांतल्यान आतां गोंयांत पेट्रोल वा डिझल ऑनलायन ऑर्डर करपाक शक्य जातले अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिल्या. फ्युएल बॉडी ह्या घरपोच फ्युअल डिलिव्हरी सर्व्हिसीच्या प्रक्षेपणा वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयतालो. कारण मेक इन इंडिया कन्सेप्टाचेर तांच्यांनी फ्युएल बडी हे सुरवात केले. पयलीं हे फॉरेन कंट्रीनी चलताले. तांच्यांनी ठरयलें की वाय नॉट इन द इंडिया. सो मेक इन इंडिया ह्या कन्सेप्टाचेर तांच्यांनी गोंया इंडियेंत सुरवात केले आनी पुराय सगळी कडेन डेलिव्हरी ते करपाक लागलेले आसा. म्हाका दिसता तांच्या कडेन हांवें जस्ट आतांच उलयतालो त्या प्रमाणे वेगवेगळ्या कंपनींचो टायअप इट इज वरुण ब्युरेजीस, जिंदाल स्टील, कोकोकोला, एमेझॉन, DLF, इन्फोसिस, ताज, हिताची, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक डिलिव्हरी अशा वेगवेगळ्या बिग कंपनीजचो टायअप तांच्या कडेन आसा. दामूक मदत लागतली ती गोंयांतल्या सगळ्या पेट्रोल पंपांची. हांव ताचे कडेन आतांच उलयतालो की इनिशियली तांचें म्हणणें आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ताका चड पयशे इन्वेस्ट करचे पडटले. कारण ताका न्यू इन्वेस्टमेंट म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द सिंगल फ्युअल बडी तर वेगळे म्हणजे आतां तिसवाडीत दितलो आसत जाल्यार ताका आनी मोर इन्वेस्टमेंटूय करची पडटली. मडगांवांत दितलो जाल्यार इन्वेस्टमेंट करची पडटली. इन्वेस्टमेंटूय आसा बट तो वेगवेगळ्या तालुक्यांनी तांकां त्या पद्दतीची टँकर्स आनी फ्युअल बडीज ह्यो थंयसर एवेलेबल करून दिवच्यो पडटल्यो. म्हणजे पर्टिक्युलरली त्या डिझल पंपा वयल्यान तो थंयच सप्लाय करपाक शकतलो. सो डॅट हितून कॉस्टाचो फरक पडचो ना. ऑन द सेम कॉस्ट
फक्त डिलिव्हरी चार्जीस कितले आहा ते ताका पेमेंट करचे पडटले, बट ऑन द सेम कॉस्ट ओन्ली द डिलिव्हरी चार्जीस. म्हणजे पेट्रोल पंपवाल्याकूय लॉस ना किंवा घेतल्याकूय कॉन्फिडंटली तो घेवपाक शकता. ओन्ली द डिलिव्हरी चार्जीस. पयलीं जो हाडून टँकरीन जो बॅरलां भरून घालतालो तो कितले मिक्स करतालो आनी कितले कमी घालतालो हो सगळ्यांच्या समोर प्रश्नचिन्ह आसलो. त्या खातीर एक्युरेसी जी आसा ती आतां हातूंतल्यान निश्चित रित्या ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. अश्योच गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो आमी आवाज गोंयचो ह्या गोमंतक टीव्हीच्या बुलेटीन माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मुखार हाडीत रावता. अश्यो आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल जे यूट्यूबाचेर आसा. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही आमची पेज आसा ती फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.